देशभरांतल्यो नॅशनलायज बँको मंगळाराय बंद आसतल्यो. ह्या बँकांचे 10 लाख कर्मचारी संपार केल्यात. मॅनेजमेंटांनी थारायल्ली 10% पगारवाड तांकां मान्य ना. ते 20% मागतात. खाजगी कंपन्यांक बँकिंग उक्तें केल्लें बँक युनियनाक नाका. एटीएम सोडल्यार बँकांचे नित्याचे वेव्हार सोमारा भशेन मंगळाराय बंद उरतले. गोंयांतय 2 दीस हीच परिस्थिती आसतली. पगार वाडोवन दिवचो ह्या मागणे खातीर खर आंदोलन करपाचे बँक कर्मचाऱ्यांनी थारायला. 20% पगारवाड मेळची अशी बँक कर्मचाऱ्यांची मागणी आसा. मात वेवस्थापन 10% पगारवाड दिवपाक तयार आसा. खाजगी कंपन्यांक बँको काडपाक दिवचे न्ही अशें बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आसा. अधिकारी आनी हेर कर्मचारी मेळून सुमार 10 लाख कर्मचारी ह्या संपात वांटेकार जाल्यात. बँक कर्मचारी युनियनाच्या संयुक्त मंचान इंडियन बँक असोसिएशनाक संपाची नोटीस दिल्या अशें स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिकारी संघटनेचो अध्यक्ष BK अवस्थीन सांगले. गोंयांतले सगळे बँक कर्मचारी 2 दिसांच्या ह्या संपात वांटेकार जाल्यात. Today all nationalized banks and private banks were totally closed and the strike was a total success. On Tuesday also the strike will continue. This was a 2-day strike call given by the 9 bank unions and we are hoping that the government would take interest and see that the problems of bank employees and officers in the country are resolved expeditiously. आर्थिक मंदीक लागून बँकांची आर्थिक परिस्थिती सध्या बरीच वायट आसा. बँकांची थकबाकी बरीच वाडल्या. फाटल्या 10 वर्सांत बँकांची परिस्थिती बिगडत चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन तिकेट दिल्यार उत्तर गोंयांत आपलें जैत निश्चित असो दावो काँग्रेसीचो फुडारी रमाकांत खलप करता. उत्तर गोंया खातीर काँग्रेसीन दिल्ली धाडिल्ले लिस्टांत खलपाचें नांव मुखार आसा अशें काँग्रेसींतलीं कांय सुत्रां उलोवन दाखयतात. इतले मजगतीं भ्रश्टाचारी लोकांक काँग्रेसींतल्यान भायर काडपाचें काम नवो प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान चालू केलां. लोकसभा वेंचणुकेची घोशणा केन्नाय जावं येता. सगळेच राजकीय पक्ष वेंचणुकेच्या कामाक लागल्यात. उत्तर गोंयांतली काँग्रेसची तिकेट आपणाकूच मेळटली अशें आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपाक दिसता. उत्तर गोंयांत म्हज्या नांवाची चर्चा आसा. निर्णय काय अजून फायनल जाल्लो ना. म्हाका दिसता की हांव आजवर जी 40 वर्सां हांवें कार्य केलें, सामाजीक क्षेत्रांत कार्य केलें, राजकीय क्षेत्रांत काम केलें, आतां तुवें पळयलें तशें सांस्कृतीक क्षेत्रांत काम अजुनूय हांव करीत आसा. सगळे कडेन करता, सहकार क्षेत्रांत करता, क्रीडा क्षेत्रांत करता, शिक्षण क्षेत्रांत करता. ह्या सगळ्याचो विचार केल्या नंतर म्हाका दिसता की हांव गोंयचो विशेषतः नॉर्थ गोव्याचो एक बरो प्रतिनिधी हांव जावंक शकता. ती क्षमता म्हाजे कडेन आसा. जशें फाटल्या वेळार दिल्लीक गेल्या नंतर म्हाज्या हातान जें एक समाज परिवर्तनाचें आनी देशाच्या एकंदर राजकीय म्हणण्यापेक्षा न्यायीक विचारसरणी, लिगल थॉट जेका आमी म्हणटात, ताका एक वळण दिवपाचें, दिशा दिवपाचें कार्य हातान घडलें. तशा स्वरूपाचें एक ऐतिहासीक स्वरूपाचें काम करची क्षमता हांव बाळगतां आनी त्या साठी जनता म्हाका साथ दितली अशी म्हजी खात्री आसा. इतल्या मजगतीं काँग्रेस पक्षाची एक बसका धारगळी जाली. पक्षाचें नांव बदनाम करप्यांक पक्षांतल्यान भायर उडयतले अशी शिटकावणी गोंय प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान दिल्या. बरें जावचें आसा, काँग्रेस परत येवचें आसा आनी ताणें सांगलां जे भ्रश्टाचारी लोक आसा तांकां आमी भायर उडोवपाचे, काँग्रेसले भायर उडोवपाचे ताणें सांगलां. म्हणटकीर एक वायट काम करपी आसा तांकां पार्टीतले मातशें आमी कडेक करपाक तेंच काम म्हाजें आतां चल्लां. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, दिनेश करपे आनी विनोद मेथर. लोकसभेचे गोंयचे दोनूय सिटांचेर काँग्रेसीच्या उमेदवारांक वेंचून हाडपा खातीर काँग्रेसीन पेंगट बांदला. त्या खातीर नेटान कामाक लागपाचें सोमारा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे बसकेंत थारलें. काँग्रेस पक्षाचे हिसबांत जाल्लो घुसपागोंदळ तपासपाक आदलो भांडारी मोती देसायाच्या मुखेलपणा खाला एक उपसमिती नेमल्या. 15 दिसां भितर ही समिती रिपोर्ट दितली. गोंय प्रदेश कार्यकारिणीची म्हत्वाची बसका सोमारा जाली. काँग्रेस पक्ष घटमूट करपा खातीर ह्या बसकेंत कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान ह्या निर्णयांची माहिती मिडियाक दिली. I have appointed a scrutiny committee to go into past accounts. That committee is headed by Mr. Moti Desai, our Vice President, with General Secretary Arthur Sikera, Treasurer Shambhu Bhau Bandekar, Secretary Vijay Pai, and Sri Anthony Barreto, who is the ex-director of Accounts Department, who is a member now, to go into scrutinizing the past accounts and give report to the
executive committee, which will be submitted back to AICC. Yeah, within 15 days they will do it. There are a lot of Congress people who have switched side. So they feel that they are unwanted there, they are not happy there, they want to come back. So this point was discussed. And we said, as I have already told, even the MLAs, 8 MLAs are there in the BJP. And question was asked whether I would welcome them. I said, certainly I will welcome them. They are congressmen. Similar, likewise, there are members also who want to come back. And this discussion was there, whether to take or not to take them. So I said, I have given an open call that all congressmen should come back to the party, wherever they are. They may be in BJP, they may be in MG party, or they may be in NCP. So that process is going on. It is an ongoing process. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. धारगळे सुकेकुर्ण पेट्रोल पंपाच्या नांवान दोंगर पोखरून मायनिंग चल्लां म्हूण थळाव्यांनी केल्ल्या आरोपाचे मिडिया रिपोर्ट पळोवन खण खात्याचे टिमीन सोमारा इन्स्पेक्शन केलें. कोर्टाची स्टे आसतना काम चल्लां म्हूण आरोप. हे टिमीक पेट्रोल पंपाचे फाटले कांय वर्सांचे डॉक्युमेंट, NOC आनी पत्रव्यवहार जमनीच्या मालकान दाखयलो. मात सद्या चल्ला तो प्रकार कितें हे विशीं डॉक्युमेंट दाखोवपी जोडपें कॅमेराचेर शब्द काडपाक तयार ना. धारगळे सुकेकुर्णा पेट्रोल पंपाच्या नांवान बेकायदेशीर मायनिंग चल्ला म्हूण थंयचो RTI वावरपी निलेश पटेकार आरोप करता. मिडियान हो रिपोर्ट आयले उपरांत सोमारा सकाळीं मायनिंग खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी डॉक्युमेंट तपासून पळयले. प्रुडंटाचो रिपोर्टर थंय पावलो तेन्ना जमीन मालक जोडप्यान ताका कांय NOC दाखयल्यो. पेट्रोल पंपा विशीं पत्रव्यवहार दाखयलो. पेट्रोल पंपाचेर कोर्टाची स्टे आसा. रातची थंयच्यान माती काडून ट्रकांनी भरून महाराष्ट्रांत वता असो पटेकारान आरोप केल्लो. पेट्रोल पंपाच्या नांवान थंय बेकायदेशीर मायनिंग चल्ला म्हूण आरोपाचेर विचारल्यार मात ते जोडपे कॅमेराचेर कांयच उलोवंक तयार ना. फक्त डॉक्युमेंट दाखयता आनी कितें ते PWDक विचारात म्हणटा. धारगळच्यान विनोद मेथर. लैंगिक अत्याचाराचे केसींत तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाची न्यायालयीन कादय आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. कादय वाडोवंक सोमारा ताका पणजे कोर्टा मुखार उबो केलो. सत्र न्यायालयान जामीन न्हयकारिल्ल्यान तेजपाल सध्या हायकोर्टांत गेला. ताचो अर्ज मंगळारा सुनावणेक येवं येता. तेहलकाचे एके चली पत्रकाराचेर लैंगिक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबरा सावन तो कादयेंत आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.